पेडणे महामार्गान आयदवार घेतले 11 जाणांचे बळी. मंगळारच्या अपघातात विर्नोडकारान वगडायलो जीव. तिडकल्ल्या लोकांनी आडवून धरलो रस्तो. MRV कंपनी आणि सरकारच्या घाळपणाक दिलो दोष. येरादारीचे नेम मोडल्याक उणो दंड फारीक करपाची निमणी संद. माविन घेतलो ब्रेस्तारा दिल्ली वचोन गडकरीची भेट. हेर मंत्र्याकडे करतलो खंय चर्चा. लोकांच्या दबावा मुखार घातली निमणे कडेन माविनान दिमी. ते वादग्रस्त पंचायत परिपत्रक घेतले फाटी. गावातल्या बांदकामाच्या परवानगीचो पंचायती कडल्यान काढून घेतिल्लो अधिकार. मंत्र्यांची म्होवाळी घालून फटयले युपीतल्या राजकारण्यांनी. पियेल्ल्या तरणाट्याकडल्यान खातात मार गोंयचे पुलीस. राज्याची सुरक्षा व्यवस्थेत भाजपा सरकार उणे पडिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान दिवचो राजीनामो मागता काँग्रेस. योगार हांव संदीप पिळगांवकर. पळया खबरो विस्तारान. MRV कंपनी आणि सरकारच्या घाळपणान पत्रादावी ते धारगळ महामार्गान 11 बळी घेतला. विर्नोडकाराचो हो आरोप. वळपे जंक्शनाचेर मंगळारा राती कडेन जाल्ल्या अपघातात एकल्याक जीव वगडावचो पडलो. थळावो आमदार बाबू आजगांवकार, खासदार श्रीपाद नायक, PWD मंत्री दीपक पावसकार आनी विर्नोडकारांनी त्यांच्या निश्काळजीपणाक लागून उजळोवन काडल्यात. हे सुवातेर भुयारी मार्ग करिना जाल्यार रस्तो आडयतले. तिडकल्ल्या लोकांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. पळयात पुराय स्टोरी. बरोच तेंप जालो NH17 ह्या राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चल्लां. पेडणे ते म्हापशे मेरेन रस्त्याची पुराय अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. सायनबोर्ड, लायटी आनी बॅरिकेड्स घालूंक नासलेल्यान विर्नोडच्या वळपे जंक्शनाचेर मंगळारा राती कडेन भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारच मरण येयलें. चलते मोटरसायकलीचेर धपको मारून वाहन चालक पळून गेलो. पुलिसांक अजून तो सापडूंक ना. हेच्या आदीं ह्या मार्गार सुमार 10 अपघात जाल्यात. तरीकय सरकारान ते कडेन आडनदर केल्ल्यान लोक फुरियोज जाल्यात. लोकांनी सरकाराक कशा उतरांनी उजरावन काडलां पळयात. असे 10 ॲक्सिडेंट झाले पेडण्या इतक्या पत्रा देईत ते कोलवाळ पर्यंत. हेचेर निर्णय काय ना. PI सांगतात 24 तासान धरतय म्हणात. अजून काय 24 तास जावन तो 2-4 तास आसत अजून काय तो मेळांक ना. आयज आमचो शेजारी नानसुलो गेलो. आमकां खूब वायट दिसता. आयज नानसुल्याची भुरगीं उगड्यार पडली. हेका जबाबदार कोण? बाबू आजगांवकर, तूं जबाबदार हेका. आयज जो PWD खात्याचो जो मिनिस्टर आसा दीपक पाऊसकर हो ह्या संवसारान जितो आसा का तो खंय आमची गोंय स्टेट सोडून गेला हे आमकां पेडणेकारांक कळना. पेडण्याचो जो आमचो आमदार आसा बाबू आजगांवकार हो फक्त टुरिजमाच्या खात्यांसून डान्स करपाक गेला आनी विदेश दौऱ्याक कोट्यांनी लाखांनी पयशे पेडणेकाराच्या जिवार सोंपोवपाक गेला. आयज पेडणेकारांतल्या गरीब कुटुंबातले लोक जे कोण तांकां आधार नसलेलो एक करतो पुरुष अशे 10 लोक आयज मरण पावल्या. तो आयज केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ आसा ताणें सुद्दां हा रस्तो बगलेलो आसा तर तेका सुद्दां पेडणेकारांचे सय सुतक ना. खरं तर ह्या श्रीपाद भाऊ बाबू आजगांवकाराक पेडण्यान लोकांनी भोंवपाक दिवपाक जायना. तांकां प्रश्नाचो भडीमार करपाक जाय. आज जे घडले तातूंत आमकां जर भुयारी मार्गाचो मेळोंक ना न्हू जाल्यार आमी रस्ता रोको करतले. विर्नोडच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. येरादारीचे नेम मोडटल्या खातीर थारायल्ल्या दंडाचो आंकडो उणो करपाचेर सरकार अजूनय विचार करता. ह्या संदर्भात केंद्रीय येरादारी मंत्र्याची दिल्ली तो भेट घेवपाची आसा. हाच्या मदीं ॲडव्होकेट जनरलान हो दंड उणो करपाक मेळचो ना अशें सांगिल्ल्याचें माविनान सांगिल्लें. दिल्ली बिरेस्तारा 18वी रस्तो सुरक्षा परिशद आनी 39वी येरादारी सुदारणा बसका जावपाची आसा. येरादारी मंत्री माविन तेतूंत वांटो घेवपाचो आसा. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीची भेट घेवन हो प्रस्न त्याच्या मुखार मांडपाचो तो यत्न करतलो. फुडल्या मंत्रिमंडळाचे बसकेंतय हो विशय मांडपाचो ताचो विचार आसा. Tandem with the opinion given by the Attorney General that we can't change or lower the fines other than those mandated by the newly enacted Motor Vehicle Act. So after that I think I will be more equipped to place it before the cabinet both the views whether we can reduce what we should reduce or whether we have no power absolutely and we should follow in toto very high fines. That imagine paying 1,000 rupees for not wearing a helmet because some of you also must not be wearing it sometimes as a matter of convenience. आमचे गोंयकार मातशे दुसरे भाशेन रोखडे they want to break the law. If you see when they go abroad they follow all the laws and to the hilt.
they'll be following it better than those people there. But when they come here, immediately they want to break the law. So I don't know why this happened. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन ते वादग्रस्त परिपत्रक निमणे फाटी घेतले. ह्या परिपत्रक प्रमाण बिल्डरांक पंचायती कडल्यान न्हय तर गट विकास अधिकाऱ्या कडल्यान ना हरकत दाखलो घेवपाचो पडटलो. ह्या परिपत्रका वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडलेलो. कोयर व्यवस्थापन महामंडळान कोयराचो विलो लावपा खातीर घालून दिल्ल्यो सुचोवण्यो बिल्डरांनी पाळच्यो हे खातीर ताणें हें परिपत्रक काडलेलें. पंचायत संचालनालयान 1 जानेवारीक हे परिपत्रक जारी केल्लें. ह्या परिपत्रका वयल्यान विरोधकांनी बोवाळ केल्लो. ह्या परिपत्रका प्रमाण रेसिडेन्शियल आनी वेवसायीक इमारतीं खातीर गरजेचे परवाने गट विकास अधिकाऱ्यां कडल्यान घेवचे पडटले आसले. So unless we as a government also are fully equipped and we have total garbage management in a scientific manner in place, the government thought that we are putting a little extra pressure on the panchayats, wherein we will not allow those dwellings which generate garbage more than 4 units, it should come to the government. And I thought we are putting a procedure in place, not that it is required, it is very much required. But right now when government is not 100% ready, we are putting a little extra pressure on the panchayat. So as against this background, government thought it wise to withdraw this particular circular. But I want to mention here, this is like giving us also a second chance to all the panchayats that please take garbage issue very, very seriously. PDO was certifying through the director of panchayat whether they are managing garbage scientifically or not. But even this, we will be more apt at doing it once our technical cell is fully equipped and fully ready, which will take a few months. So after that, we will take a call. आम आदमी पार्टीनं हे परिपत्रक फाटी घेवपाची मागणी केल्ली. तुमची जर पंचायतां फंक्शन जायना तुमकां पावर आसा भायर उडोवपाक, उडया तांकां, तांचेर विजिलन्स घाला. तुम्ही करप्शन ते करता म्हणटा पळय इतलेंच करता तुम्ही, तें करप्शन काडून तुम्ही आतां ट्रान्सफर करता हें करप्शन तुमचे कडेन. सो आम आदमी पार्टीची मागणी, गो बाय स्वराज. तुम्ही जर गांधीक मानता 150 वर्सांचे जर हांगा घालता जाल्यार गो बाय स्वराज अँड सी दॅट दिस सर्क्युलर इज विड्रॉन. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि अनिकेत नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्री सगळ्या पावंड्याचेर अपेशीत हारला देखून तेणी राजीनामा दिवचो काँग्रेसीन बुधवारा मागणी केल्या. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश म्हणटा मुख्यमंत्र्यान गोंयांक उदरगतीच्या बाबतीत 15 वर्सां तरी फाटीं व्हेला. कायदो आणि सुव्यवस्था सामकीच बाबत जाल्ल्याचेय गिरीश म्हणटा. युपीच्या भाजपा कार्यकर्त्याक मंत्र्याची वागणूक दिवन ताका सगळ्यो सुविधा दिल्ल्याचें उदाहरण त्याने ह्या वेळार दिलें. तशेंच मुख्यमंत्र्यान जवाहरलाल नेहरूचेर केल्ल्या विधानाचोय ताणें निशेध केलो. हो मुख्यमंत्री गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाक पूर्णपणे अपयशी ठरलेलो आसा. ओपोजिशन पार्टी म्हणून हे जितले आमी इशू रेज केल्ले आसात त्या इशूंक न्याय दिवपाक तो अपयशी ठरलेलो आसा. आनी जेन्ना मुख्यमंत्री पूर्णपणे अपयशी ठरता ताका 1 मिनीट सुद्दां त्या काजलाचेर बसपाचो अधिकार ना. आनी ह्या सगळ्या फेलियराचे हेजेर जेन्ना तूं रिस्पॉन्ड जायना, ओपोजिशन रेज करता, वेगळे वेगळे लोक रेज करतात, तुमी रिस्पॉन्ड जायना, मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब राजीनामा दिवन कुशीक सरचो जाल्यारच हें गोंय सेव जातलें. उत्तर प्रदेशाचे बीजेपीचे ऑफिस बेरर येतात आनी गोंयांक मंत्री म्हणून ते सगळे सूख घेतात. आनी आमचे गोवा एडमिनिस्ट्रेशन तांकां सेक्युरिटी प्रोवायड करता, तांकां प्रोटेक्शन प्रोवायड करता. हे जर टेररिस्ट जर आशिल्ले जाल्यार गोंयचें कितें जावपाचें? काल 3 भुरगे सकाळी फांतोडे 4 पुलिसांक मारता, म्हणजे केदी कापस्ताद जाता की पुलिसां मारप, पुलिसांच्यो 3 गाडयो डॅमेज करप. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात लॉ अँड ऑर्डर खंयच्या सिट्युएशनाचेर पावल्ली आसा ती. ह्या मुख्यमंत्र्या कडेन ना मिनिस्टरांचेर कंट्रोल आसा, ना एडमिनिस्ट्रेशनाचेर कंट्रोल आसा, ना फायनान्साचेर कंट्रोल आसा, ना गोंयच्या फ्युचराचेर कंट्रोल आसा. आनी म्हाका दिसता गोंयांक हेणी जवळ जवळ 15-20 वर्सां फाटीं व्हेल्लें आसा. गोंयच्या युथांक तेणी आयज काळोख दवरलेलो आसा दोळ्यां मुखार, तांकां फ्युचर कांयच दिसना.
पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. गोवा अलायन्स अगेन्स्ट CAA, NPR आनी NRC ह्या मंचाक सुदारीत नागरिकत्व कायदो फाटी घेतिल्लो जाय. हो कायदो धर्माच्या नांवान लोकांक वांटून घालता अशें ह्या मंचाचें म्हणणें. ह्या देशाचें नागरिकत्व सिद्ध करपाक लावन सरकार वेगवेगळे गट तयार करपाक सोदता असो आरोप मंचान केला. कांय गोंयकारांनी गोवा अलायन्स अगेन्स्ट अमेंडेड सिटीजनशीप एक्ट, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर अँड नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ह्या नांवान मंच स्थापन केला. सोशल मिडिया आनी इंटरनेटा वयल्यान हो मंच गोंयकारां मदीं ह्या कायद्याचे बाबतींत जागृताय करपाचो आसा. This Citizenship Amendment Act is also saying now that if an overseas citizen of India has violated any provisions of the act or provisions of any other law for the time being in force, which the central government notifies, then his OCI card registration can be cancelled. We condemn this attack on the basic structure of our constitution itself. This act, CAA, has been challenged in the Supreme Court of India now by the Kerala government on this ground. It is an attack on secularism as well. We cannot tolerate silently when there is no equality before law for all, and when there is discrimination on the basis of religion. This NRC across India, even in Assam, was a bad experience. If it is implemented across India, the social cost and, to be more specific, the financial aspect of it. The Assam NRC cost the government 1,600 crores by the government. The public spent close to 8,000 crores by ways of bribes and other expenses to prepare their documentation. So I think the government, the central government, state governments, all political leaders need to listen to the cry of the Indian citizen. Because in Parliament, Union Home Minister time and again repeats that NRC will be implemented across the country, and outside the Parliament, in one-to-one interview to a particular, say, media channel, you say we have not discussed it. So we are completely condemning this, and we want that this should be withdrawn. सगळे जाण म्हणटा की it is about now the promotions which has been done, it is about the division, like, it's Muslim, Hindu. No, sorry. This is about the vote bank politics. Now, the people from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh will be coming to India, and it will be like a vote bank politics. I will request them that we are launching up a missed call number, which is, I'll just repeat the missed call number, 77-200-25-777. I'll just repeat it, 77-200-25-777. I'll also mention the Facebook page, which is Goa Against CAA is the Facebook page. Any people who wants to communicate for any informations related to CAA, they can email us to goaagainstcaa@gmail.com. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घोळी वखदाच्या वेव्हारा खातीर आमी पुलिसाकूच कित्याक दोश दितात? ही फकत तेचीच जबाबदारी न्हू. आमी सगळे मंत्री, आमदार, फुडारी आनी थळाव्या संस्थांनी एकठांय येवन हो विशय सोडोवपाक जाय. तशेंच सरकारान फास आवळोवपाक जाय. कळंगूटचो आमदार आनी मंत्री मायकल लोबोन सांगलें. घोळी वखदाच्या वेव्हाराची पाळामुळां खणून काडून ती नश्ट करपा खातीर तांचे कडेन येवजण आशिल्ल्याचे मंत्री मायकल सांगता. जर आमी ड्रग्स बंद करतले आमच्या गोंयांत जाल्यार ताका फस्ट ऑफ ऑल सिन्सियरिटी जाय पडटा आपले भितर की आपूण हें काम करतलो म्हणून. आनी तुजें कॉन्ट्रिब्युशन कितें, वॉट इज युअर कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स इट, हाव मच यू आर गोइंग टू फॉलो अप वीथ द इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, DGP, with the Home Ministry, Honorable Chief Minister, आणि जी आमची एंटी नार्कोटिक सेल आहा
तुमचे फॉलोअप कितें आहा हें इम्पॉर्टंट आहा. एज अ पॉलिटिशियन, एज अ MLA, एज अ मिनिस्टर, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल. वी नो दॅट इट इज हॅपनिंग इन गोवा. आनी आमी एलिगेशनां घालीत रावता. एक टायमार म्हाका उगडास येता, हांवेंनूय तशें एलिगेशनां घातलेली. पण एलिगेशनां घालून ड्रग्स बंद जायना. यू हॅव टू वर्क टुवर्ड्स इट. जे ड्रग्स दोत्ता आनी पेडलरां कडेन दिता ते सपडटले. आमचे सिरियसनस कितले आहा ते तेजेर आहा. एज अ MLA, एज अ मिनिस्टर आमी स्टेटमेंट केलो आनी काडले आनी ते पुलिसाचेर घातले, वो काडले आनी ते CMाचेर घातले. अशें तितून कांय जावपाचें ना. एक प्लॅन आसपाक जाय, 1 long year प्लॅन. आनी ह्या प्लॅनाचेर तुवें एवरी 20 दिसांनी पिरियडिकल रिव्यू मिटिंग्स घेवपाक जाय. जर तुका पुलिसांक कोण दिसारीना जाल्यार हें चालूच आसतलें. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. म्हापशें गिरी राष्ट्रीय महामार्गाक लागून आसलेली घरां बुधवारा मोडून उडयली. लुकसाण भरपाय सोडूनच दिया तर तेंचें पुनर्वसन लेगीत करूंक नाशिल्ल्याचें मोडलेल्या घर धनियांनी सांगलें. गिरीच्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्गाचें बांदकाम चालू आसा. तशेंच कांय सुवातांनी रस्तो वाडोवचो पडटा. देखून रस्त्याच्या रुंदीकरणाक आडखळ थारपी कांय घरां बुधवारा मोडून उडयली. कॉम्पिटिशन मेळनासतना आमकां मोडला सरकारान अशें. हे आमकां गव्हर्मेंटान रिटर्न केल्ले अशें. पयलीं एक्वायर केल्ले मागीर हे रिटर्न केले घर सगळे. ती सगळी कॉपी हेचे सगळे आहा अशें. तेन्ना केन्ना ती थंयसर वास करा राणे 1979 राणे आसतना दिला आमकां हे परतून. पूण तेन्ना तुमकां सांगलेले बी की हे फुडें मोडचे पडटले बी म्हणून अशें कितें? फुडें मोडचें पडटलें काय आतांच आयज ऑर्डर. आतांच हे करपाक मोडपाक आयला ऑर्डर. आमकां जागो बी अजून काय घेवंक ना, कंपेन्सेशन ना. एक हेल्मेटाचे जे शॉप असले फुडले दॅट वॉज कमिंग रायट ऑन द मिडल ऑफ द रोड. तर ते काडपाची गरज आसली. आमी हो जो ट्रॅफिक जॅम पळयता पळय इज बिकॉज ऑफ दॅट हावस. सो दॅट इज इन द प्रोसेस ऑफ बींग रिमूव्ड. आनीक हांगासर मातशी ही फुडल्यान ती झाडां आसा पळय ती झाडां आमी काडपाक गेला करता. आनी सर्टन कोणाचो मातसो पोर्शन भायर वयतो. फाटल्या घराक आमी कोणाक टच करपाक दिना. आतां आमी हायवेक तेच सांगला की आमी तुमी तेजो तो रिवर आसा पळय तो रिवर हेच्यांनी पुरयल्लो आसा. विदावट एनी एक्विजिशन, विदावट एनी प्रोसेस, CRZचे परमिशन घेनासतना, कसलेच परमिशन घेनासतना तेंच्यांनी दर्या पुरयला. आनी वी आर क्वायट ऑन दॅट जस्ट बिकॉज दे आर हेल्पिंग द पीपल हियर. पण तेंच्यांनी सगळे वायोलेशन्स करीत करीत ते पडयल्ले आसा. वी आर हियर टू सी की एक कंपनी आसा, प्रायवेट कंपनी आसा, ती हांगासर आपलें काम करपाक लागून लोकांच्या घराकूय हांगासर डॅमेज करीत म्हणून आमी हांगासर वी आर सुपरवायझिंग द वर्क. गिरीच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. भुरग्यांच्या मदीं विज्ञान विशयी उमळशीक वाडपा खातीर तांकां विज्ञान संशोधन केंद्रांनी भोंवडप गरजेचें. शाळेंतल्यान हें काम मुखेलपणान जावचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलां. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, रिसर्च सेंटरां, समुद्र विज्ञान संशोधन केंद्र, साखर कारखानो, IIT, NIT, गोवा शिपयार्ड, अभियांत्रिकी महाविद्यालयां, गोवा मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदीक आणि होमिओपॅथी महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्यो भोवड्यो काडपाक जाय अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. ESGत बुधवारा जाल्ल्या विज्ञान सिनेमा महोत्सवाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. आमी जेन्ना जेन्ना पिकनिकेक वता पळय न्ही रे, आमकां पिकनिकेक वचपाक बिजार आवडटा. म्हाका दिसता हाज्या फुडल्यो पिकनिक्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो सायन्सी कडेन डायवर्ट जावपा खातीर, रिसर्च फिल्डान डायवर्ट जावपा खातीर सगळ्या स्कुलांनी इनिशिएटीव घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. म्हाका याद जाता हांव स्कुलान आसतना आमची पिकनीक संजीवनी शुगर फॅक्टरीचेर व्हेल्ली. शुगर कशी तयार जाता ही दाखोवपा खातीर व्हेल्ली. ती पर्टिक्युलर स्टुडंट शुड विजिट देर. Then they'll create the interest. Otherwise, the student doesn't know about that science. That is a good initiative, I think so. म्हणून जेन्ना भुरगे पळयतले तेन्ना ताका आवडटले. तुमी ताका प्रॅक्टिकली दाखयतले तेन्ना ताका ते खूब बरें दिसतलें. जे फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री आसा त्या माध्यमांतल्यान ते पण हो फिल्म कल्चर आजून इंडियन डेव्हलप जावपाक अजूनय खूब दीस वयतले. पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आतां मारया हेर खबरांचेर नदर. पळोवया न्यूज राऊंड अप. 31व्या राष्ट्रीय रस्तो सुरक्षा सप्ता निमतान कार्मेल महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी गोवा कॅनाच्या सांगातान नुव्या रस्तो सुरक्षे विशीं जागृताय घडोवन हाडली. Whenever we try
ride on our bikes on the road, we should wear helmets. And it's necessary that we wear proper helmets which has the ISI mark. And whenever we wear the helmet, we should remember to wear the clips. Because if we meet with an accident by chance and the helmet falls down, there are chances that we may get head injuries. According to me, there should be bikes wherein the bikes have sensors such that if you don't wear a helmet, the bikes wouldn't start. सातिया संघटनेन गणेशपुरीच्या गणेश हायस्कुलात शाळेच्या भुरग्यांचो भोवमान केलो. म्हापशेचो ADI उमेश गांवकार ह्या वेळार मुखेल सोयरो म्हणून हजर आसलेलो. मेजवानी क्रिएशन सेंटरान जाणटेल्या खातीर पतंग उडोवपाचे सर्तीत आयोजन केल्ले. हे सर्तीत कितल्याशाच जाणट्यांनी वांटो घेतिल्लो. कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबोन मंगळारा हडफळे नागवेच्या लोकांक डस्टबिनां वाटलीं. लोकांनी सुको आनी ओलो कोयर वेगवेगळो करून दिवचो अशें तांकां ह्या वेळार सांगलें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार, म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार आनी वास्कोच्यान हिरू महाली. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. आनी ह्या खबरां उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताचे फोडणी फोव. तर मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. खंयच्याय एका पिक्चराक वचपाक सुद्दां भंय दिसता, कारण खंयच्याच कोण केन्ना फातर मारीत आनी आमची तकली फुटत म्हणून सांगपा जायना. आनी हेजे खातीरच खंयची पिक्चर खऱ्यांनीच बरी आसा, ताजी काय चपक काय खंयचे ते आसा ते हे स्पश्ट रुपांतल्यान जाणून घेवपा खातीर आमी बाबा एटॉमीक रिसर्च सेंटर आसा पळय न्ही, थंय एक रिसर्च केल्लो आनी आमकां थंय अशें दिसून आयलें की दोनी पिक्चरां बरी. आनी आमी तातूंत भितर तो रिसर्च करपी मनशाक विचारलें की खंयचो मनीस चड सुखी, ताराजी पळयता तो काय ते चपक पळयता तो. तेन्ना हांव सगळ्या म्हजी लोकांक एक सांगपा सोदतां, आमकां हें कळ्ळें आसा की ताराजी खंय वता तो लोक सुखी न्ही आनी चपके पळयता तो सुखी न्ही. जे कोण पळय दोनी पिक्चर पळोवन पयिल्लेशें हें मारून न्हिदता पळय न्ही, तेच लोक खरे सुखी आसा. हे म्हणजे कुटीचे आसा जाल्यार आनी कितें समजोशें आनी आमच्या नांवान बॉम्ब मारशा इतलेंच सांगता. रिसर्च चालू आसली. बरें.